येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पार्रा भाटीचो रस्तो फोटो काडपाक दवरात रिझर्व. येरादारीक बांदून दियात सेपरेट रस्तो. गोंयांतल्या पर्यटकांची अजब मागणी. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. मादयची सभा ओपिनियन पोला इतकीच महत्वाची. सोमाराक गर्दी करून येयात सांखळे. राखात मादय, राखात गोंयकारपण. विरोधी पक्षांचे गोंयकाराक आवाहन. रेंव वेवसाय बेगीच करत सुरू. आयल्या उपासमाराची पाळी. दक्षिण गोंय रेंव येरादारी संघटनेचे सरकाराक गाराणे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मादयचो विशय गोंयची अस्मिताय जावन रावला. गोंयच्या ओपिनियन पोला इतलेंच आमी ताका महत्व दितात. गोंयकारांनी हें जाणा जावन घेवपाक जाय. जिणे मळणेचो प्रश्न आनी निमाणी संद अशें मानून सोमारचे विडी सांखळेचे सभेत हजर रावात आनी गोंयकारपण राखात. विरोधी पक्षांनी एकठांय येत गोंयकाराक उलो मारला. म्हादयचेर एकी दिसपाक जाय आसली. थंय दुर्दैवान म्हादयचेर आतां गट पडिल्ल्याचें दिसून येता. ह्या प्रस्नावयल्यान मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला दिल्ली अमित शहाक मेळपाक गोंयच्यान शिष्टमंडळ गेले खरे, पूण तातूंत विरोधी पक्षाचो एकय घटक नासलो. पूण विरोधक एकठांय आसात. शेनवारा विरोधी पक्षाचे अध्यक्ष पणजेच्या आझाद मैदानात एकठांय जाले. तांणी सोमारची विरडी सांखळेची सभा यशस्वी करपाचो निश्चय केलो. सोडून आरजीपी. आमी ओपिनियन पोल म्हळ्यार कितें? गोंयची अस्मिताय राखली. गोंय मर्ज जावंक दिलें ना. कित्याक जावंक दिलें ना? जर आमकां उदकाट फाटीचेर करून मारपाचें आशिल्लें, मर्ज जाल्यार बरें आशिल्लें मरे. सो हें दाखोवन हो सेकंड ओपिनियन पोल असो आमकां दिसता आनी ताचे खातीर आमी सगळे एक जाल्यात. आनी आमी क्लियरली सांगूंक सोदतात की सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे, सगळे एज ग्रुपाचे आनी सगळे स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, एग्रीकल्चर, टुरिजम स्टेक होल्डर, तांचो धंदो काबार जातलो आनी सगळ्यांनी एक जावन त्या दिसा आपलो सपोर्ट दाखोवपाची गरज आसा. पूण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणल्यार तांणी सांगलें की 16 तारखेक जे परमिशनाक तांणी घातिल्ले सांखळे ते ह्या सरकारान खंय तरी गोंयकाराचो आवाज दामपाक प्रयत्न केलो. आनी म्हाका आतां खूब खुशी आसा की तांणी सांखळेनूच एक प्रायवेट जाग्याचेर दुसरें परमिशन घेतलां. 2 जानेवारी काँग्रेस पक्षान रेझोल्युशन दिल्लें की असो कितें मुवमेंट आसा ताका काँग्रेस पक्ष म्हणून पाठिंबो दितलो. अचानक सरकाराक जाग येता आनी एक 10-12 जाणांक घेवन आमचे चीफ मिनिस्टर अमित शाह वचून मेळटा आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे तांकां तो सांगता की गोंयकार सुस्त ते आंदोलन करपाचें ना, खावन पिवन मस्त म्हणून. आमी पेज जेवन जगत, पूण हो जो लढो जो आसा तो लढो सोडपाचो ना. डू ऑर डाय सिच्युएशन. आज जर आमी भितर जाल्यार अशेंच न्हिदून उठतले आनी नो वन वील टेक any cognizance of anybody. So I appeal to people of God to be present on 16th of January at 4 p.m. on Birdi Amona Road near Birdi Bridge. ज्या वेळार हो मुवमेंट सुरू जालो सरकाराक दिसलें की हो मुवमेंट आपल्या विरोधान न्हू. खरें म्हणचे जाल्यार हो मुवमेंट सुरू जालो कोणाच्या विरोधान न्हू. हो मुवमेंट सुरू जालो आमची गोंयची सुगंधाई वाचोवपाक. पूण सरकार ह्या मुवमेंटाक दिलो. ज्या वेळार मुवमेंटाक त्या लोकांनी उलो मारलो त्या वेळार वेगळे वेगळ्या स्तरांतले लोक, ते मागीर साहित्यीक स्तर, मागीर तुजे कल्चरल स्तरांतले लोक, मागीर स्पोर्ट्सांतले लोक, संपूर्ण गोंय एक जावपाची तयारी जाली आनी जाली तयारी. त्या तयारीक हो सरकार दिलो. ज्या वेळार हो मुवमेंट सुरू जालो सरकाराक दिसलें की हो मुवमेंट आपल्या विरोधान न्हू. खरें म्हणचे जाल्यार हो मुवमेंट सुरू जालो कोणाच्या विरोधान न्हू. हो मुवमेंट सुरू जालो आमची गोंयची सुगंधाई वाचोवपाक. पूण सरकार ह्या मुवमेंटाक दिलो. ज्या वेळार मुवमेंटाक त्या लोकांनी उलो मारलो त्या वेळार वेगळे वेगळ्या स्तरांतले लोक, ते मागीर साहित्यीक स्तर, मागीर तुजे कल्चरल स्तरांतले लोक, मागीर स्पोर्ट्सांतले लोक, संपूर्ण गोंय एक जावपाची तयारी जाली आनी जाली तयारी. त्या तयारीक हो सरकार दिलो. जर तुमी आपली म्हादयी, आपली आवय म्हणटा जाल्यार ह्या म्हादयीच्या चळवळीक तुमी खिंडार कित्याक घालता? म्हादयीची चळवळ तुमी कित्याक करूंक सोदिना? हेचोच अर्थ की तुमी मनांतल्यान म्हादयीच्या विरोधान आसा हें हांगा प्रूव जाता.
18 June 1946 जेन्ना मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया त्याने परमिशन मागले आणि जेन्ना परमिशन जमात जे मिटींग करपाक त्याने परमिशन मागले पूण ते पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान ते रिजेक्ट केले. आता तुम्ही सांगा तेन्ना पुर्तुगेज गव्हर्मेंट आसलो तो रुलींग करतालो. आयज कितले चीफ मिनिस्टर येयले कितले चीफ मिनिस्टर गेले पूण आयज कोणें हे पासून प्रयत्न जो लोकांचो आवाज बंद करपाक कोणें आयज पासून करूंक ना. की जो मनीस सगळ्यांक धीर दिता ती दिवपाची गरज ना तो आज स्वता भिला. हे जे 16 तारखेचे आंदोलन आमचें आसा ताजो व्हॅल्यू हाजे परमिशन रिवोक करता वयल्यान ताजें कळटा की तो ह्या आंदोलनाक खंय तरी भिल्लो आसा जो लोकांक सांगतालो की भिवपाची गरज ना. आज हे जे आंदोलन आसा ते जनतेन उपेग केल्लें आंदोलन आसा. आमी फक्त आज जे सगळे पार्टी प्रेसिडेंट हांगा जमल्या ते ह्या जन आंदोलनाक पाठिंबो दिवपा खातीर जमल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शुभाशीश गोवेकार. मडगांवचोच सगळो कोयर सोनसोड्यार वता आनी तोय वेगळायले बगर. ताका जापसालदार मडगांवकारूच. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान मडगांवकाराची खरपट्टी काडल्या. मडगांव शॅडो कावन्सिलान पालिका आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो कोयरा वयल्यान फोग काडलो. काब्रालान ताचेर प्रतिक्रिया दिल्या. सोनसड्या वयल्या कोयराचेर भाश्य करतना सरकार सगळ्याच गजालींक सरकाराक जबाबदार धरू नाका तशें सांगपाकय काब्राल विसरलो ना. ह्या फुडें कडक पावलां उबारतले. लोकांक घसघशीत दंड पडटलो तेन्ना कळटलें. लोकांकच मागीर कशें वागचें तें थाराव दी खंय. आयकात पर्यावरण मंत्र्याक. Whatever waste from Margaon is generated is also dumped somewhere in a place called Sosado. So what is the problem? What is the solution they have found in the past? Who are screaming? So I think we all have to work. What they are saying, maybe there is a fact. But what I am trying to say is the same thing was dumped in some place somewhere else on somebody else's land. Why were they sleeping there? So what I am trying to say, if it is ignorant and if the segregation is not proper, Pollution Control Board, they have complained, they are examining it, they'll try to find a solution. But the other way around, if you go to see, it is the waste of people of Margaon only which is dumped in Sonsado. Who is responsible for that? See, government cannot be responsible for everything. Government is a helping hand. Somewhere down the line, everybody, today I have said that everybody has to take responsibility. It is just blaming the government is easy. It is the last place to blame. But what about blaming your own self? Mixed waste is something you see like every constituency, every place. High Court is now monitoring. You know, there is a fine which is given to Kolwa Panchayat and they have told it to next time they are going to arrest them. So I don't know if that is the only solution where people will be forced to do or because they will be fined or they will be arrested and then people will act. It's for the people to decide. That's all I have to say. मडगांव पालिका आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान जिल्लो न्यायालयाकडेन सोनसड्याचो बायो रिमेडिएशन कोयर उडयिल्ल्यान मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान आक्षेप घेतिल्लो. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेन तपासणेचो अहवाल मागिल्लो. हो अहवाल कावन्सिलान मिडिया मुखार दवरलो. सोसऱ्याचो जो बायो रिमेडिएशन केल्लो वेस्ट मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे मेळून डिस्ट्रिक्ट कोर्टा कडेन डंप करताले. आणि तेन्ना आमी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडिल्लें कित्याक इट वॉज मिक्स्ड वेस्ट. टॅग लायलो तांकां की इनट आनी कंपोस्ट म्हणून पूण एक्चुअली तो मिक्स्ड वेस्ट आशिल्लो. आमकां सगळ्या भाशेचे वेस्ट मेळ्ळे थिंगा. चंक्स ऑफ प्लास्टीक हेचे सिरिंजीस मागीर एनिमल कॅर्केसीस कितलेशेच भाशेचो वेस्ट आशिल्लो आनी कसलेच प्रमाणात तो इनट वा कंपोस्ट मोडपाक शकनाशिल्लो तसलो वेस्ट आशिल्लो. आनी तांचो रिप्लाय जो येता as per the file record the said samples were not analyzed, hence no report can be punished to you. पण अरे किती समजना आमकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणून उरला काय पोल्युशन क्रिएटिंग बोर्ड जाल्लो आसा काय म्हणून. मडगांव पालिकेन फेस्ट फेअर स्टॉलां कडल्यान 30 लाखांची वसुली केल्या अशें सांगलां. पूण आरटीआयचे म्हायती प्रमाण फकत 20,77,000 रुपयांचो महसूल जमा जाला. मडगांव फेस्ट फेरांतल्या स्टॉल्स फी वसुलीची चौकशी करची मडगांव शॅडो कावन्सिलान मागला. आता जेन्ना आमी आरटीआय एप्लिकेशन घालून इन्फॉर्मेशन मागिल्लें की टोटल इनकम कितले येयल्लो आहा जाल्यार आमकां रिप्लाय मेळटा
म्युन्सिपालिटींतल्यान की टोटल जो कलेक्शन जालो आसा ऑफ रेव्हेन्यू तो फक्त 20,77,000. सो आतां जेन्ना 30 ते 32 lakhs डिक्लेअर केल्ले तेन्ना जावन उपरांतूच आनी हे म्युन्सिपल काउन्सिल मिटिंगेकूय डिस्कस जाल्ले हे फिगर. आनी आज जेन्ना आमकां 20,70,07,000 दाखयता 20,77,000 दाखयता जाल्यार आमकां आमचो डिमांड आसा की ह्या हितून एक इन्क्वायरी बसोवची. गोवा 365 खातीर मडगांव सावन संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्यटकांनी बरीच मजल मारल्या. पर्रा भाटीचो माडांतलो रस्तो ते म्हणटात आमचे खातीर रिझर्व दवरात. येरादारीक जाय जाल्यार सेपरेट रस्तो बांदून दियात खंय. असले केन्ना आयकलां तुमी? पर्रा आयकुपाक मेळटा. डियर जिंदगीचे शुटिंगी उपरांत ह्या रस्त्याक भलतोच भाव आयला. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. बरोबर आहे सगळे जातात किती लोक रस्त्यावर. आता नवीन रूल आला ना, त्यांना पहिला अनाऊन्स करावं लागेल की कोणाची गाडी आहे त्याचा नंबर अनाऊन्स करायचा, त्यांना सांगायचं. ते आज तर इथं तर आयज आमी आसा पर्राच्या भाटीवाड्यार. हो रोड म्हणटा तो फेमस माडानी रोड म्हणटा तो. एक पिक्चर येयल्लो डियर जिंदगी म्हणून शाहरुख खानाचो. तो पिक्चर इतको हिट जालो, त्या पिक्चरा बरोबर हो रोडूय हिट जालो. आता ह्या माडानी रोड सोडून एका आता जे डॉमेस्टीक टुरिस्ट आसा, इंडियन टुरिस्ट आसा, तेंच्यांनी एका स्पेशली डियर जिंदगी म्हणून रोड नाव दवरला. आता ह्या रोडाचे इतको हे म्हटल्यार अट्रॅक्शन असो जाला, एक न्यू टुरिस्ट स्पॉट हे आमच्या इंडियन टुरिस्टांनी तो क्रिएट केल्लो आसा. हांगासर येतात तुमी पळयतात रस्त्यार मदीं रावन पोज करतात, एक फोटो मारतात, वेगवेगळे स्टंट मारतात. हांगासर गाडयेर हे करून बायकी घेवन स्टंट मारतात, गाडये वयर बसून स्टंट मारतात. ब्लॅटंट ट्रॅफिक व्हायोलेशन म्हणटा ते हांगासर जाता. आनी हांगासर तुमी पळोवंक गेल्यार हांगा मदीं मदीं सगळे अश्यो गाडयो लायिल्ल्यान हांगासर ट्रॅफिकाचो सद्दां चोक ब्लॉक जाता. हांगासर एक भुरगे दवरले, थोडे भुरगे दवरला मॉनिटर करपाक, ट्रॅफिक मॉनिटर करपाक हे दवरला. आनी ह्यो गाडयो काडून एक पार्किंग स्पॉट केला तेंच्यांनी, थंय पासून बोर्ड पासून मारला नो स्टॉपिंग एंड नो पार्किंग. पूण हे जे टुरिस्ट आसा हे इतके अनरुली बिहेवियर तेंच्या भुरग्यां बरोबर दाखयता ते कोणाक आयकना. हांगासर पुलीस म्हणटात एक राउंड मारता दिसाक, एक दोन थोड्यांक फायन मारता चल्ले. हांगासर म्हणटा ती टोटल ट्रॅफिक मॉनिटरींग कांय ना. हांगासर येतात ते फोटो काडून क्लिक करून, थोडे म्हणटात ते छपरी रिल्स करतात, छपरी म्युझिक व्हिडियोज करतात. मागीर सगळे एक्टिविटीज हांगासर चलता, पूण खंय तरी कोणाचें मॉनिटरींग हांगासर ना. आमी थोडे टुरिस्टां कडेन उलयले, ते टुरिस्ट म्हणटा हो परमनंट स्पॉट करपाचो म्हणटा, हांगा गाडयो नाका म्हणटा, आमकां हांगासर फोटो काडूंक जाय. अशी ऑडेसिटी हे टुरिस्ट सुद्दां आतां उलोवपाक लागले. करून करतात ते बाकी गाडी वाकडे घालून सायडीक लावन फोटोशूट करून करतात. केन्ना एक्सिडंट बी जाले कितें आसा एक्सिडंट न्हू, गाडी लागली झगडी जाल्ली बी नाका. पूण असो कोणाक इंजर्ड बी अशें खंय जावंक इंजर्ड अजून तितले काय ना, नॉर्मल आहा पूण आहा गाडी लागता. तो सगळो रस्त्याचेर आसता फोटो काडपाक, गाडयो रस्त्यार पास करतात आणि हो नॅरो रोड असल्या कारणान हे सगळो खूब मागीर डिफिकल्टीज येतात आमकां ट्रॅफिकाक. म्हणून आमी पंचायती तर्फे हांगासर आमचे स्टाफ घातलो कंट्रोल करपाक. तरी पूण तो कंट्रोल जावपाक खूब डिफिकल्ट जाता, कित्याक हांगा जो ट्युरिस्ट येता पळय तो एकदां येयल्लो मागीर दुसरे फावटी दुसरो ट्युरिस्ट येता. म्हणटच हांगासर तांकां मॉनिटर करपाक, गायड करपाक खूब त्रास जाता. आमी पुलिशेक बसून येयले, पुलीस बसून आपले प्रयत्न हांगा चालू करतात, पूण तरी पूण हांगा खूब त्रास जाता. लोकांकडे मागता की ह्या रोडाक ह्या 500-800 मिटर जो भाग हा थंय मातशें चलयतना सवकास चलोवचें, कित्याक हे ट्युरिस्ट हांगा येतात आणि तांकां मातशें सांगल्यार बसून ते आयकनात.